नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्या मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भेटेर क्वाड शिखर परिशदेंत जातले वांटेकार. एकवटीन राष्ट्रसंघाच्या महासभेक करतले संबोधीत. रस्त्या कुशीक कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करतले. मुखेलमंत्र्यांची शिटकावणी. पंचायतींनी नेमान नितळसाण मोहिमो राबोवपाचो केलो आग्रो. वाळपय जाले ग्राम न्यायालयाचे उक्तावण. तळागाळाच्या पावंड्या जलद न्याय मेळोवन दिवप हो ग्राम न्यायालयाचो हेत. प्रधान जिल्लो न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी सांगले. आतिशी दिल्लीच्यो नव्यो मुखेलमंत्री राजनिवासार जाल्या सुवाळ्यांत घेतलो मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. भारतीय तटरक्षक दळान मिरामार आनी बोगमाळो सयत 9 दर्यादेगेर राबयली नितळसाण मोहीम. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेंतल्या वेलिंग्टनांत जावपी 6व्या वर्सुकी क्वाड शिखर संमेलनात वांटेकार जावपाक आयज सांजे अमेरिकेंत पावतात. 3 दिसांच्या अमेरिका भेटेर ते आयज सकाळी भायर सरले. ह्या 3 दिसांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या बसकेन तशेंच द्विपक्षीय बसकेन वांटेकार जातले. क्वाड शिखर परिशदेंत हवामान बदल, नवे तंत्रगिन्यान तशेंच हेर म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर भासाभास जातली. क्वाड शिखर संमेलनाचे आदी प्रधानमंत्री मोदी आयज राती अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांच्या वांगडा द्विपक्षीय बसका करतले. फुडल्या वर्सा क्वाड संमेलन भारतांत जातले. प्रधानमंत्री न्यूयॉर्काक भेट दितले आनी थंय ते भारतीय समुदायाकडेन उलोवप करतले. तशेंच अमेरिकेंतल्या मुखेल कंपन्यांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतले. आपल्या अमेरिका भेटेच्या निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्कांत एकवटीत राष्ट्र महासभेन ते संबोधीत करतले. बऱ्या फुडारा खातीर बहुपक्षीय उपाय हो ह्या शिखर परिशदेचो विशय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जम्मू काश्मीरांत व्हडले बदल आयल्यात आनी हो वाठार आतंकवादा कडल्यान शांतीच्या दिकेन वता अशें केंद्रीय घर मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी म्हळां. पूंछ जिल्ल्यांतल्या मेंढरात तांणी आयज वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधीत केलें. जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यांच्या हातांत आतां फातराच्या सुवातेर लॅपटॉप आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. 40,000 युवा मारे गए हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए. ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का. आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज जम्मूत वेंचणूक प्रचार केलो. वेंचणूक प्रचारा खातीर जम्मूत पाविल्ल्या खरगे हांणी पत्रकार परिशदेंत संबोधीत केलें. वेंचणूक जाहीरनाम्यान दिल्ल्या आश्वासनाची माहिती तांणी ह्या वेळार परतून दिली. जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी. हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे. हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है. 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे. सगळ्या पंचायतींनी आपापल्या वाठारांत नेमान नितळसाण मोहिमो राबोवच्यो असो आग्रो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. राज्यांतल्या सगळ्यो नगरपालिका आनी पंचायतींनी 1-7-1 तास उपक्रम चालीक लायतले आनी 2 ऑक्टोबर आदी घराघरांतल्या सगळ्या तरेचो कोयर एकठांय करतले अशें तांणी सांगलां. स्वयंपूर्ण 2.0 खाला स्वच्छता ही सेवा ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या लायव्ह भासाभास कार्यावळींत ते उलयताले. तिचेरूच फोकस करता म्हणून आज तारीख आसा तशी पळोवंक वचत जाल्यार
21 तारीख आसा. 21 तारखेच्यान आमकां 2 तारखेपर्यंत खरें 1 तारखे दीस 1 ऑक्टोबर 1/7 1 तास हो नॉमिनल कार्यक्रम आमकां करपाक जाय की 1 ऑक्टोबर 1/7 आनी 1 आवर. ओके, हो कार्यक्रम आमी टोकन कार्यक्रम करपाक जाय. बट ताज्या पयलीं पंचायतींनी आनी म्युन्सिपालिटींनी एक इनिशिएटीव घेवचो. आमी घरांतल्यान कचरो लागीं करतात, बट एक दीस थारोवचे म्हणजे खंयचेय बी आयदर तुमी 28, 29, 30 ह्या दिसा सगळ्या जाणांच्या घरात जो कसलो कचरो आसा, आयदर कपडे आसतले, फर्निचर वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, रद्दी आसतली, वो सगळो कचरो तुमी कलेक्ट करात. कसल्याय पद्दतीचो जरी कचरो आसलो जाल्यार तो आमी कचरो घेता म्हणून सांगात. आणि पंचायतीचे जे स्टाफ जे कलेक्शन करूंक वता हांच्यांनी तो सगळ्या पद्दतीचो कचरो घेवचो. रस्त्या कुशीक कोयर उडयतल्यांचेर खर दंड घालतले आनी वाहन जप्त करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय नितळ दवरपाक गोंयकारां कडल्यान सहकार्य जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. आता हेजेर लक्ष दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय दिला, इवन तो PWD डिपार्टमेंटाकूय दिला. जो कोण ह्यान फुडें म्हणजे ताची गाडी तर सीज जातलीच, पण आमी तितून चेंजीसूय केल्यात की ताका बीग फायन ही मारपाचें प्रोविजन आतां पुलिसेच्या मार्फत केलां. त्या खातीर कोणीच खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेकोन गांवांनी उडोवचो न्ही. आनी जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची, ताजी गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली. त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टींग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टींग सेंटरान हाडून दिवचो. म्हणून आतांच पंचायतींनी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन कलेक्शन सेंटर्स दाखयल्ली, तशी कलेक्शन सेंटर्स म्युन्सिपालिटीनूय बी इनिशिएटीव्ह घेवन प्रत्येक कडेन कलेक्शन सेंटर करचे. एक राष्ट्र एक वेंचणूक कर्जाच्या नदरेन प्रभावी थारता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. देशांत एकूच फावट एकठांय सगळ्यो वेंचणुको केल्यार खर्च उणो जातलो आनी संसाधनां उदरगती खातीर वापरूंक मेळटलीं. हें विधेयक बेगिनात बेगीन संमत जावंक जाय अशें तांणी म्हळें. वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि विच इज एन कॉस्ट इफेक्टिव. हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से हर एक इलेक्शन में यानी जो बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है विच इज एक्सपेंसिव हो गया डे बाय डे, और हर इलेक्शन को बहुत सारा इस तरह से कॉस्ट बढ़ने लगी है. एक ही बार इलेक्शन होने से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस एंड दिस expenses will be utilized, these resources should be utilized for the development of the state, development of the nation. Second thing, which is an administrative efficiency. हम बोलते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस तरह से जब इलेक्शन में लगता है तो पूरी यानी डिसीजंस हेल्ड अप हो जाती है. जो काम करने के लिए यानी स्टाफ जगह पे नहीं रहता है. हर एक साल में कौन सा तो इलेक्शन रहता है. 5 साल में 5 डिफरेंट इलेक्शंस रहती है और विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम. मिनिमाइज द डिसरप्शंस. हम बोलते हैं कि गवर्नेंस में बार बार इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आना, इस तरह के हर्डल्स आना, इस तरह के जो कंटिन्यूटी जो रहती है वो नहीं रहती. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. पिता हो तो हरी जैसा. इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है. सर, आज थोड़ा जल्दी निकलना था. 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर, वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए. हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है. अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को. सच्चे मर्द जो है. हाँ, मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने. आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है. वाह, सीखो इससे कुछ. देश उम्मीद से है करो पोषणम. पिता हो तो राकेश जैसा. इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है.
विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। सहकारी बँकेतल्या ठेवीदारांचे पैसे ह्या फुडें बुडपाक दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या 60व्या वर्सुकी दिसा नेमणान आयोजीत सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले। ह्या वेळार राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय आनी बँकेचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। फुडल्या 25 वर्सांचे ध्येय घेवन नियोजन करचे, सरकारा कडल्यान लागपी गरजेची सगळी मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांणी विकसीत भारत 2047 आमी गोवा विकसीत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचे विजन मुखार दवरून काम करपाक सुरवात केला। कारण जो पर्यंत अननेसेसरी आमी प्लॅन करिना ते एक्झिक्यूट जावपाक शकना। प्लॅनिंग इज मस्ट म्हणून फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हाका दिसता आतां आसलेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी हो तयार दवरप गरजेचो आसा। आपूण आसतलो फुडल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांक काय ना हें खबर ना, बट बँकेचो प्लॅन रेडी आसतलो आनी बँकेचो प्लॅन तो तांकां एक्झिक्यूट करपाक म्हाका दिसता आमी आमच्या जनरल बॉडी करूंक शकता। फाल्यां सकाळी बाबा हो प्लॅन जो आमी तयार केला त्या प्लॅनान तुमी वता काय ना, त्या डायरेक्शनान तुमी वता काय ना हे दिसप गरजेचें आसा। म्हणून तुमी तुमचो कॉपरेटीव प्लॅन आनी तोय बी पुराय गोंय राज्य धरून आनी सरकारा खातीर विचारांत घेवन तुमी प्लॅन रेडी करचो। सहकारी बँकेतल्या ठेवीदाराचे पैसे ह्या फुडें बुडपाक दिवचे ना। सहकारी बँकेन घोटाळो जावचे न्हय म्हूण बँकेत सरकारा वांगडा जोडटले, तशेंच कांय बऱ्यो येवजण्यो सरकारी बँके वांगडा जोडून करपाचो विचार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ज्यो गजाली फाटल्या 15-20 वर्सां जाल्यो जेन्ना तांकां बुडयले तेंचे हार्ड एंड मनी म्हणजे जे बुडले ते परत तरी जावचे नो डावट। बाकी तुमचें काम हांव म्हणटा की तुमी एग्रीकल्चर सेक्टरांत आतां काम करतात ना न्हू, पण आनी एक स्टेप फुडें वचपाक जाय। आमी फक्त बरेचशे फावटी तूं यो आनी तूं लोन घेवन चल एग्रीकल्चर तितल्या पुरते सीमीत आसा, पण म्हाजें म्हणणें की प्रॅक्टिकली ते एग्रीकल्चर जावचें हाज्या खातीरूय तुमी प्रयत्न घेवचो जाय जाल्यार म्हणजे आमी म्हणजे आमचे झेडीओ ऑफिसीस आनी तुमचे टायप जाय जाल्यार करूं येता। म्हाजें म्हणणें की वेटरनरी तुमी काम जरूर लोन आमी दिता, तुमी फक्त लोन दिता आनी तुमचो पयशे येयले जाल्यार तितलेच पळयता, पण आमच्या वेटरनरी ऑफिसराक बरोबर घेवन आजून तो गाडी कशें घेवपाक शकतलो, आजून तरणाटो भुरगो ह्या बिजनेसांत कसो येवपाक शकतलो, आमी रिलायज करपाक तयार आमी। ग्राम न्यायालयाचे उक्तावण उत्तर गोंयचे प्रधान जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश तशेंच उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष इर्शाद आगा हांचे हस्तुकी आयज जालें। वाळपयच्या प्रशासकीय इमारतींत ग्राम न्यायालयाच्या कार्यालयाचें उक्तावण केलें। तळागाळाच्या पावंड्यार जलद न्याय मेळोवन दिवप हो ग्राम न्यायालया फाटलो हेत आसा अशें उत्तर गोंयचे प्रधान जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश इरफान आगा हांणी सांगलें। ह्या वेळार दिवचलच्यो न्यायाधीश अनुराधा आंगार आनी वाशीम रिजवी, उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शांतश्री कुडचडकार, वकील यशवंत गावस, शिवाजी देसाय, शशिकांत नार्वेकर, राजेंद्र सावयकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। Many people cannot consider both on account of social, economic and many other factors. This code will help those people in a big way. Purpose of judiciary is not only to deliver justice, but the purpose of judiciary is to deliver justice to the individual of the case from whom they have come to the court. Now this code, many do not know what will be the functioning of this code. Under the Act, under the scheme, we are having what is called as headquarters for the court Gram Nyayalaya. दिवचल न्यायालयाचे न्यायाधीश आसिम रिजवी हांणी ग्राम न्यायालयाच्या संकल्पनेची माहिती दिली। Today we have inaugurated the first Gram Nyayalaya of the state of Goa. The concept is that the access of justice is a fundamental right of everyone. The opening of Gram Nyayalaya is a significant step towards empowering community and ensuring that all individuals can effectively access their right by providing localized, accessible
legal solution, this initiative is not only to streamline the justice process, but also to foster trust in the legal system. Together we are moving closer to the society where justice is not just a privilege for few, but with Gram Nyalaya we are trying to ensure that the justice reaches to the doorstep of every individual who is in need of justice, and it should be done in a way that it becomes a reality to all the individuals of the state. गोरवा सांभाळ उद्योग क्षेत्रातली आव्हानां स्वीकारून घरगुती उत्पादनाचेर भर दितले अशें केंद्रीय नुस्तेमारी, दूध आनी गोरवा सांभाळ मंत्री राजीव रंजन हांणी सांगलां. पोसपाच्या जनावरांच्या मळावेली संघटना क्लेम्फ्ला ऑफ इंडिया हांणी कांदोळे आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय परिसंवादांत ते उलयताले. सरकाराच्या उपक्रमांक लागून दुधाचें उत्पादन वाडटा. दूध उत्पादनांत भारत संवसारीक पांवड्यार पयल्या सुवातेचेर आसा अशें तांणी सांगलें. आज भारत जो है पूरे वर्ल्ड में लाइव स्टॉक के मामले में बढ़ने वाला, एक तेजी से बढ़ने वाला एक देश जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है. और सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वह भी बढ़ रहा है. और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? इनिशिएटिव के कारण, सरकार के इनिशिएटिव के कारण. भाई 1950 के बाद से भी इस देश में लाइव स्टॉक था, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री थी, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा. आज हम मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया में पहले स्थान पर. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. पिता हो तो हरी जैसा. इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है. सर, आज थोड़ा जल्दी निकलना था. 2 बजे? क्यों राकेश? सर, वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए. हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है. अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को. सच्चे मर्द जो है. हाँ, मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने. आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है. वाह, सीखो इससे कुछ. देश उम्मीद से है करो पोषणम. पिता हो तो राकेश जैसा. इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आम आदमी पार्टीच्यो वरिश्ठ फुडारी आतिशी हांणी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. हो सोपूत सुवाळो राजनिवासार जालो. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी आतिशी आनी तांच्या मंत्रिमंडळाच्या 5 वांगड्यांक सोपूत दिलो. भारतीय जनता पार्टीच्यो सुषमा स्वराज आनी काँग्रेसीच्यो शीला दीक्षित हांच्या उपरांत आतिशी दिल्लीच्यो 3ऱ्यो महिला मुखेलमंत्री जाल्यो. पंजाबान खासगी इस्पितळांनी आयुष्मान भारत येवजणे खाला सेवा बंद केल्या. हाचे वयल्यान भाजप फुडारी मनजिंदर सिंग हांणी पंजाब सरकाराचेर खर टिका केल्या. पंजाबाच्या मुखेलमंत्र्यांकडेन विमाना खातीर खर्च करपाक पयशे आसात, पूण इस्पितळाचे पयशे फारीक करपा खातीर पयशे ना अशें तांणी म्हळां. पंजाब सरकार जानबूझकर पंजाब के जरूरतमंद लोग, किसान, मजदूर, आर्थिक लोग पक्ष से कमजोर लोगों का जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज होता था उसको रुकवाने का काम कर रही है. वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का इलाज नहीं करेंगे. याद रहे, 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है. भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है. भारत सरकार
के फंड देने को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मुखेल हजेरेन महाराष्ट्रातल्या वर्धांत राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजनेच्या यशस्वी वर्सपूर्ती खातीर खाशेली कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीचे थेट प्रसारण देशभरातल्या 50 सुवातार जाले। ह्या कार्यावळीन देशभरातले वेगवेगळे हस्तकुशळटाय कारागीर वांटेकार जाल्ले। गोंयान फर्मागुडये वेल्ल्या ITI कार्यावळीचे थेट प्रसारण जालें। ह्या वेळार राज्याचे कृषी मंत्री रवी नाईक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। मंत्री रवी नाईक हांचे हस्तुकीं PM विश्वकर्मा योजनेच्या नव्या लाभार्थ्यांक प्रमाणपत्रां भेटयलीं। ह्या वेळार थळाव्या पारंपारीक हस्तकौशल्य वस्तूंचे प्रदर्शनूय जालें। राज्यातले सुमार 350 पारंपारीक हस्तकौशल्य कारागीर आनी महिला ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ल्यो। आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान आयज भारतीय तटरक्षक दळान मिरामार आनी बोगमाळो दर्यादेगेर नितळसाण मोहीम राबयली। मिरामार दर्यादेग नितळ करपाक आयोजीत केल्ल्या ह्या मोहिमेंत भारतीय तटरक्षक दळाच्या गोंय विभागाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया, पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात आनी हेरांनी वांटो घेवन दर्यादेग नितळ केली। आमच्यो दर्यावेळो प्लास्टीक आनी हेर कोयरा पासून नितळ दवरच्यो हो संदेश ह्या मोहिमेंत अपने बीचेस के लिए जाना जाता है और पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है गोवा का इन क्लीन बीचेस के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये बीचेस बिल्कुल साफ हैं और इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं, क्योंकि हम ही लोग कचरा या थ्रैश फेंकते हैं और उसके बाद हम कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज को बोलते हैं कि देखिए कितनी गंदगी है। वी फॉरगेट कि वी हैव अ रोल टू प्ले। सो दिस इज अवेयरनेस कैंपेन एंड इट्स नॉट, आई विल नॉट से इट्स अ क्लीनलीनेस ड्राइव, इट इज अ अवेयरनेस कैंपेन। जो हम आज कर रहे हैं वो हमको एक्चुअली करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ना हम कचरा फेंके ना हमें वो कलेक्ट करना पड़ेगा। विद दिस एम लेट अस pledge that will keep our beaches, seashore absolutely clean, areas clean. As such, Government of India is playing a lot of stress on cleanliness. So let us do our job responsibly. पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार आपले विचार उक्तायले। So the Coast Guard has been in charge of this event since I think 2006, as per DIG was saying. And they do these events all throughout India. So in Goa, they've taken up around 6 or 7 of our beaches, Pulva, Utoda, Panjim, Miramar, and a couple of few others also. So we have volunteers from the Coast Guard, we have volunteers from TTAG, from the corporation, we have Rotaries, we have private individuals, we have businesses like the Taj is there, a couple of other hotels and everything. So I think this is part of our duty also, is to help with these cleanup drives such as this. Another part of the event also is we would encourage people to stop littering also. Now, I think India has become one of the largest contributors to plastic waste, which is quite bad. बोगमाळार आयोजित केल्ल्या नितळसाण मोहिमेन कमांडर एन गिरे आनी बोगमाळो ग्रामपंचायतीचे सरपंच संकल्प महाले वांटेकार जाल्ले। महासागराचे संरक्षण नितळ दर्यादेगे खातीर एकठांय येवप ही अंदू वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसाची संकल्पना। This remarkable event in fact has one message to convey: to protect our oceans and coastline from the ever-growing threat of pollution. The Indian Coast Guard is taking a lead step to inculcate and generate public awareness towards clean beaches. By participating today, you are contributing to a collective effort to protect and preserve our oceans for the generations to come. The Indian Coast Guard is committed to the protection of clean marine environment, and we shall continue to organize these kind of activities to create awareness and motivate the general public on this issue. So let us rethink our habits, reduce our waste, and ensure that we don't contribute to the pollution problem. Let us reduce single-use plastic, educate others on the importance of clean oceans. सुमार 450
वयर आप वावुरप्यांनी बोगमाळो दर्यादेग नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेतलो. गोंयभरांत 9 दर्यादेगांचेर भारतीय तटरक्षक दळान आप वावुरप्यांचे मजतीन नितळसाण मोहीम राबयली. बोगमाळो ग्रामपंचायतीचे सरपंच संकल्प महाले हांणी उलोवप केलें. हांगासर सांगलें कित्याक सेलिब्रेट जाता, पण तेच्या पयलीं एक गजाल याद करून घेवपाची आसा, ती म्हटल्यार 2014 15 ऑगस्ट 2014 आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी रेड फोर्ट म्हटल्यार लाल किल्ल्याच्यान एक घोषणा केली. ते म्हटल्यार स्वच्छ भारत अशी एक घोषणा केली आणि त्याच्या उपरांत आयज सुमार आमी 10 वर्सां उपरांत हांगासर जमता आणि वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह गेल्या 10 वर्सां भितर भारतभर जाता आसतना आमकां दिसता. स्वच्छता ही सेवा हो असो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान 17 तारखेच्यान इंट्रोड्यूस केला, वेर इन वेरियस authorities are taking initiatives to clean beaches, clean environment or wherever it is possible. हांगाय म्हाका दिसता की बोगमाळो गांवान वेगवेगळे प्रोग्राम ह्या निमित्तान जाता आसतना पूण बोगमाळो गांव हो बीच सुंदर असो जो बीच तुमी आयज मार्मुगांव तालुक्यांतलो एकूच सुंदर असो बीच जेचेर आयज आमी हांगासर उबे आसा आणि तो क्लीन करपा खातीर किंवा बोगमाळो गांव कसो डेव्हलप करपा खातीर किंवा वेस्ट मॅनेजमेंटान कशें काम करता हे समजून घेवपाची खूब गरज आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 32.2 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भेटेर आसात. क्वाड शिखर परिशदेन जातले ते वांटेकार. एकवटीन राष्ट्रसंघाच्या महासभेक करतले संबोधीत. रस्त्या कुशीक कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करतले. मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी. पंचायतींनी नेमान नितळसाण मोहिमो राबोवचो केलो आग्रो. वाळपय जाले ग्राम न्यायालयाचे उक्तावण. तळागाळाच्या पावंड्यार जलद न्याय मेळोवन दिवप हो ग्राम न्यायालयाचो हेत. प्रधान जिल्लो न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी सांगलें. आतिशी दिल्लीच्यो नव्यो मुखेलमंत्री राजनिवासा जाल्ल्या सुवाळ्यान घेतलो मुखेलमंत्री पदाचो सुपूत. भारतीय तटरक्षक दळान मिरामार आनी बोगमाळो सयत 9 दर्यादेगे राबयली नितळसाण मोहीम. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनलात आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.